पाटीलचा भारत माता की वंदे मातरम. आमचे कालूसबाब आल्मेडा हे 2 वेळार भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आशिल्ले आणि भारतीय जनता पार्टी कालूस आल्मेदांक तशी नवीन ना. तांच्यांनी वास्को म्युनिसिपालिटी भितर 3 वेळा ते कावन्सिलर जाले, म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन. आणि भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर सत्तेन नासली तेन्ना पासून भारतीय जनता पार्टी बरोबर ते आशिल्ले 2007 नंतर. आणि आज परत एकदा खूब बरें दिसता की कालूस आल्मेडा परत आपल्या स्वगृही परतून आयिल्ले आसात. परत जो आपण निर्णय घेतिल्लो आसा पार्टीन येवपाचो तो एक बऱ्या तरेचो निर्णय आसा. कारण बरेचदा आमकांय वास्को वयतकच अडचण जाताली, कालूसाक न मेळटा अशें पडटालें, फोनार उलयताले. पण आज आमकां एक हक्काचें घर परत एकदा वास्को हांगासर मेळिल्लें आसा. म्हणजे म्हाका याद जाता की आमी वास्कोन वयतकच अरे कालूस कितें तरी खावन वचूं जाय रे म्हणटकच घरा येवन वच म्हणपाक म्हणजे आमचें परकेपण अशें नाशिल्लें. आणि त्यामुळे परत एकदा आमकां स्वताचें अशें आनी एक ठिकाण वास्को शहरा भितर उपलब्ध जाल्लें आसा. जे म्हणटाले थोडे मायनॉरिटीज आमचे बरोबर ना, मायनॉरिटी ना, हो बदल जाल्लो आसा. नरेंद्र भाई मोदीन दिल्ले कॅन्डिडेट बाय पल्लवी धेंपो तेका कॅन्डिडेट म्हणून बसयतकूच सावथा हेंय चित्र चेंज जाला. आणि हे दाखोवन दिता आयचें उदाहरण आणि ते स्ट्रेंथन करता म्हणजे आनी बळकट जाता. बाब कालूस आल्मेडा आमकां जॉयन जावं. म्हाका याद येता आमचे आदले सीएम पर्रीकर बाबाजी कितें याद येता तेजी. तो एक पळय दुयेंत पडले आनी सोंपले तेन्ना आमी भिले, सगळे भिले आमी. कितें लागून भिले? आमची पार्टी खंय चलतली, गव्हर्मेंट खंय चलतलो. पण आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे पत्राव बाबा दाखयला की पार्टी चलपाची बरी चलता आनी गव्हर्मेंट बरी चलता. I have to confess that I was the person who took him from BJP to Congress party. I was also responsible to ensure that he got the ticket in Vasco. And I'm happy today because Kalus has come back to his parent party.